तियात्रांनी दादल्यांनी बायलांक मुखार सरपाक संद दिवची म्हणून कोंकणी फिल्म दिग्दर्शक शॅरॉन माजारेलो मागता. सर्गेस्त रेजिना फर्नांडिसाच्या जयंती निमतान गोंय तियात्र अकादमीन दवरिल्ल्या खासा सुवाळ्यांत ती उलयताली. सुवाळो मडगांवच्या गोमंत विद्यानिकेतनांत जालो. सुवाळ्यांत ओल्गा वाझ आनी आग्नेलो लोबोक युवा सृजन पुरस्कार भेटयले. तियात्र माचयेवेली पयली बायल कलाकार सर्गेस्त रेजिना फर्नांडिसाच्या 122व्या जयंती निमतान गोंय तियात्र अकादमीन पयलेच फावट युवा कलाकारांक युवा सृजन पुरस्कार भेटयले. ओल्गा वाझ आनी आग्नेल लोबोक पुरस्कार मेळ्ळो. अवॉर्ड्स तियात्र अकॅडमीचे जावं, कला अकॅडमीचे जावं वो आर्ट एंड कल्चराचे जावं चड करून सिनियर आर्टिस्टांक येतात जे 60 वर्सां काबार जाल्यात तांकां. पूण ह्या भुरग्यांक जायते तियात्रान करूनय तो वेळ मेळना, तो टायम येना तांकां कितें दिवपाक, तांची तुस्त करपाक. तर हे फावटी आमी थारायलें की यंग एचिवर्स अवॉर्ड करचें म्हणून आनी पयलेच फावटी आमी यंग एचिवर्स अवॉर्ड केला. पयलीं बायलां तियात्रांनी काम करूंक फाटीं फुडें जातालीं. आतां वेळ बदलला. तियात्रांनी वेगवेगळ्यो भुमिका बायलो हालीं करतात. तियात्रांनी फुडें सरपाक दादल्यांनी बायलांक आदार दिवचो म्हूण कोंकणी फिल्म दिग्दर्शक शॅरॉन माजारेलो उलयली. हांव आयज उलो मारतां आयच्या दादल्या प्रोड्युसर डायरेक्टरान बाय तियात्री सर्गेस्त जोआ ऑगस्टीन फर्नांडिसा भाशेन ताची देख घेयात आनी ताचे भाशेन नवीं नवीं चेडवां जावं बायलो तुमच्या तियात्रांनी हाडात आनी तांकां कांतार करूंक वा एक्टींग करूंक संदी दियात. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. मडकय नवदुर्गेची जात्रा शेनवारा सावन सुरू जाली. आयतारा फांतोडेर देवीचो महारथ जालो. जात्रेचें खाशेलेपण म्हळ्यार रथ जाले उपरांत मडकय बाजार नुस्त्यान भरता. नुस्त्याक लोकांची गर्दी पडटा. एका हातान खाजें आनी दुसऱ्या हातान नुस्त्याची पोती घेवन जात्रेचो लोक घरा चल्लो. जात्रा आनी नुस्त्याचो तसो कांयच थेट संबंद ना, पूण मडकय जात्रेक सोयरे दायरे घरा येतात म्हणून नुस्त्याचो बाजार भरता. जात्रेक खाजे आनी नुस्तें हेचे देवीक कितें लिंक आसा अशें जाणट्या कडेन विचारलें आमी. तशें लिंक अशें कांयच ना. नवी दिसा सगळ्यांचो उपास आसता आणि मागीर उपास असल्या नंतर सकाळी फळार करतात आणि रातचे उपहार जाल्या नंतर रातचे जेवण आमकां सगळे करतात मडकयकार आणि किंवा भायले सुद्दां. आणि तेजे बद्दल खूब लोकांक हांगसर उपास आसता. आणि पयलीं कितें आशिल्लें की सोयरे आणि कोण मामा मामी मावश्यो मावशाले भुरगे अशे सगळे येताले आणि कांय तेन्ना गाडयांचे हें नाशिल्लें सोय. तेन्ना चलत येताले आणि 4-4 दीस 5-5 दीस रावताले. आणि तेणे करून आज आदले दीस नुस्तें खाल्लें नासल्या कारणान सगळे आमगेले जुवारी नदी कडेन सगळे खाजन आसा. सगळे कडेन खाजन म्हणजे सभोवती शेतां आणि शेतांक ते मानशां आसतात आणि त्या मानशांचे ताजें नुस्तें मेळटालें. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.